संतोषंभर पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो काळो की रास बले साला सर्गीची रास अस्वसाला देखून बोबकर तुझ्या सोम्याक सोडवणेचे देणे हाडून संतोषांभर पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज परत एक वटे स्नानीक जो आमच्या जल्मा मुखांतर देवाची महिमा परगट जाता. प्रत्येक जावन जो कोणो भावार्थांत आनी पात्येंत अचकत आसला तसल्यांक कशें देवाचे हात तांचेर येवन तांचे जिवीत परिवर्तन करता म्हणल्याक आयचे सुवार्ता आमकां सांगून दिता. तर त्याच देवाचेर पात्य येवन आमी हांगासर आयल्या ताका अर्घ दिवंक, ताची स्तुती गावंक आनी ताका होगलाप करूंक. तर त्याच जेजूचे पात्य येवन हांगासर आयिल्ले आसता. आतां खंयच्याय रितीन आमी चुकोवन पडल्या तर पातकांक बली जाल्या तर त्या जेजूतान बोक्षान मागया अशें अर्था बरीत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतें करया. सांगता मुनिया हांव पातके सदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसर सांगता मनाचे तो तोंडासरो वायट धरो आनी बरें सोडो. हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाका सदांच सांगता मुरये सगळ्या दूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमचे पातकां बगसो आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकोळट सोमिया काकोळट क्रिस्ता काकोळट क्रिस्ता काकोळट सोमिया काकोळट सोमिया काकोळट. प्रार्थया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा
मनशा साहेबानं तुझ्या अनंत भूताच्या जन्माचा दीस लागे पावलो अनंत आणि सरशक्तिवान जावनी आमकार मरेची उदारी तो असक्त मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जीवन आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजे काकूळ मेळो म्हण मागता त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवर चलयता सस्तांच्या सस्ता मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचीत आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दलबाराचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक तो सोनाऱ्याच्या उज्या सारको दोबियाच्या खारा सारको रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुप्या आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातालें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्या आनी जेरुजालेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो पळया सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो हांवें देश नासाच्या शिराप खाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्यांशी वाडटलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायशी वाडटलो देवाचे उतार हें देवाचे उपकार श्लोक तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुज्यो वाट्यो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा तुजी मार्ग म्हाका दाखय तुज्या सदाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारोक श्लोक तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या सर्वेस्पर बरो आनी उतराक सुकाना तो वाट चुकलेल्यांक तो सरक्यो वाटेक हाडटा खालत्यांक सत्याच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता श्लोक तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या ताचो करार पाळटल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळटल्यांक ताच्यो वाटो सगल्यो मोगाच्यो आनी सताच्यो आपली भक्त करतेल्याक सर्वेस्पोर आपले काळीज उगडटा फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता श्लोक तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या उद्गार जनांग्याच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरा ये आनी धुळीन थावन तुवें रचलेल्या मनशाक सोडय Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सौम्या. प्रसोदपणाचे दीस भरतास एलिझाबेथेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे ते वर्ती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेज सामार्यांक आनी सैर्य धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवच्यार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच नाम म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्यांक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तवळो जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त आजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेली. हे संगतीचे खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ले सगळ्यां ह्या विशयांत चिंतूंक लागले आनी मुलांनी हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजाकी सोरेस परस हात ताचें सोवें आसलो. देवाचें उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमच्या समाजांत ही एक चिंताप वा रिवाज आजुनी चलून आसा. ते जावन आसा एक तरणे जोडें काजार जालें म्हणटा आसतना त्या जोड्याक 1 वा 2 वर्सांनी एक भुरग्याचें देणें फावो जावंक जाय. जर तर तें देणें फावो जालें ना, आमी कितलें नाका म्हळ्यार आमचे भितर कितलें तृप्ती आसल्यार एकामेका उलोवचें बंद करिनात. कितें जालें तांकां? कित्याक भुरगे जावना? कितें पण उणेपण आसात गे? अस्कत काय आसा गे? एकामेका आमी कोडयो काडटा. ते आज मात्र न्ही, ह्या काळार मात्र न्ही, जेजूच्या काळार ताच्या पयल्या काळार तशें चलतालें. कित्याक आयची सुवार्थ आसा ताका दाखलो जावन आसा. वय जाकार्या आनी एलिझाबेथ थंय काजार जाल्ली, पूण तांकां भुरग्यांचें देणें फावो जावना. अशें आसता कंडी जावन त्या वेळार तांकां सबार जाण उलयल्ले आसा आनी तितलेंच न्ही म्हूण हिस्टे म्हूण आपयलें. पूण तांचेर देवाच्या महिमेचेर पात्य न्ही आसली, भरवोसो आसलो, विश्वास आसलो. त्याच भक्तीपणान देव वचपान तांचें जिवीत मुंदोर वेतालें. अशें आसता उतार प्राय वेळार तांकां देवाची महिमा लाभता, देवाचें बेसांव मेळटा. कित्याक जें कितें आमी आतां आयकलें तें तांकां फावो जालें. कित्याक तांचें भक्तीपण, तांचें विश्वास. तरी उतार प्राय वेळार तांकां महिमा लाभता आसतना जाकारेक एका तराचो दुबाव आसलो. हें कशें जावचें? हांव उतार प्रायाक पावलां, अशें घडत गे म्हणलें. ओले अशा संदर्भार देवान ताका एक ल्हान शिक्षा दिली. ताका उलोवंक जावंक ना त्या दीस जावन. केदला तो देवाचेर विश्वास उणो करून दुबावलो गे.
त्या दिसता न्हू ताका भुरग्यांचे देणे फावो जाता म्हणसर ताका उलोवंक जावना. असल्या संदर्भार भुरग्याचे देणे फावो जाता आसतना 6,000ची सैरी देरी सांगता येतात, शाबासकी पाठयतात आनी तांच्या संतोशांत वांटेली जातात. तितलेच न्ही त्या भुरग्याक कितें नांव दिचें म्हणल्या विशयान ती एकामेकाक चिंतून आसात. आनी ताका जाकारी म्हणलें म्हळ्यार त्या काळार कुटुंबाच्या एका सांद्याचें नांव दवरचें रिवाज वाजबी जावन आसलें. देखून तांणी चिंतलें जाकारी म्हणलें नांव ताका दिजे म्हळ्यार पयलो भुरगो जावन आसा. पूण आवयन तक्षण जाकारी नाका ताका जुआंव म्हूण नांव दिया अशें म्हूण सांगता आसतना त्या लोकांक ह्या सत्समार्यांक ह्या थंयसर आसल्यांक ही कितें म्हणटा गाय, कितें अशें म्हणटा, तुमच्या कुटुंबाक कोणूच ह्या नांवांत नात तर ताका कित्याक तें नांव दिजय. तें जाल्यार तरी एक गांवराव देव न्हू थंयसर आयले सर लोक आपल्या बापा भशेन पळयतात आनी हात भशेन म्हळ्यार ताका उलोवंक जायना. तेन्ना तो म्हणटा म्हाका कितें म्हणी बरो हाण दिया. वय देखून त्या वेळार ताणें बरयल्लें जुआंव म्हणसो. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी तोरपोटी देवाची महिमा देवाचो हात खंयच्या रितीन काम करता, खंयच्या वेळार आमचे ते येवन ताजे परगट ताजे रजवट चलयता. ह्या विशयांत आयजची सुवार्ता भोव अपुर्बायेन आमकां जागयता. प्रत्येक जावन आमी काय जाला थोड्या कश्टांत, थोड्या संकश्टांत, थोड्या अणभरांत सांपडटा आमचो भावार्थ बेगीच दांडळटा, बेगीच आमच्या पातयेंतल्यान पयस सरता, आमी हेरांत कुंभ मरता, दुसऱ्या जाग्याक वेता. ह्या विशयान कळीच आमच्याक. पूण कोण तो आनी कोण ती धैर्यान मुखार वेता गे भावार्थान आनी बरवशान आनी पातयेन तेन्ना खंडीत देव सांडून घालिना. देव आमचे संगी आसा. देखून कशें इस्रायल जाकारिया आनी एलिझाबेथ त्याच विश्वासान जे जिवीत मुंदरिल्लें तांकां देवाचें बेसांव मेळ्ळें आनी एक पुताचें देणें फावो जालें आनी तो जावंक बरो आमच्या सोडूंदराक वाट तयार करचो. वय आमचे पयले वाचपांत आमी आसले पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतान धरतलो. वय तसो स्नानीक जातार जेजूच्या येण्याक वाट तयार केलो तो. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी अशंत कश्टार ह्या दुबावार आसतना आमचें तें कितें आसूंक जाय? आसूंक जाय एकच तें जावन आसा आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ जर गूंड आसा, भावार्थ घट आसा, त्या भावार्थान आमचे पयन आमी मुंदरशिता, त्या भावार्थान आमी जेजू थंय उलो मारता. तर आज ना फाल्यां, फाल्यां ना परवा तर खंडीत आमकां तें देणें फावो जाता. कित्याक आनी एक दाखलो सांगचे जाल्यार आमची सांतीन मोनिका आपल्या पुता खातीर कितलीं वर्सां ती मागोन आसली, पूण आखरेक ताचें फळ जावन आपलो पूत परिवर्तन जालो आनी देवाचो लागसलो सांदो जालो मात न्ही. आज इगर्ज मात्यांत एक सांत, एक दोतोर जावन ताका एवॉर्ड मेळ्ळा. तर अशें आसता कोणीय जावं जो कोण पातयेन विश्वासान भावार्थान आपलें जिवीत आपलें पयन मुंदरशिता ताचेर खंडीत देवाचें बेसांव आसा. आनी तितलेंच न्ही सेरस्पर हात सदांच आमचे वयर आसतलो. तर बेगीनच आमी आमच्या सम्याक आमी स्वागत करचेर आसा, आमच्या काळजार तो येवचेर आसा, आमचे संगी येवन रावचेर आसा. तर त्याच जेजूक तयार करूंक आनीक चड प्रयत्न करून आमचो भावार्थ आमी घट करया. ना कितें स्मोचे म्हणले
भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिविताचो दिल म्हाका पोसताय वायट तो दाकाचो ससनी पिवन करता कष्टावरा सोपर तुवें मुजेर वोतलाय तुकाच भेटोन दिवच्याक म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक निमेक आमच्या नक्या पयसुच्या देवाक सरीसपोर मानून घेव देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानांत तुजी भक्ती संपूर्ण आमी करूंक पावता ताचे वरी तुजे बक्षणय आमकां संपूर्ण मेळो आनी आमच्या सोडोंदरचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रम पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सोर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवें आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यान परगटलें उतरां वरत्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो जुवावन ताची वाट तयार केली तो पावतास ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांटलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थ सगट परगटुया. Sonia Jesu, तुझे मरण आणि समरमता, तुझे पूर्ण जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा कर आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेंत बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीचें काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवान सुसयती सपती, भाग्यवान धर्मदान सर काळ्ळे तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदराने वैभव तुका ससनाच्या ससनाम. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयले प्रार्थन दीर्घवर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आयु, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बगस आनी आमकां नाल्ले म्हणो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शेनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रजोटकी पदवेनी महिमा तुजी सच्चा ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळेच्या जेवणा आपयल्यान ते सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे बदलेचे म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा कैसर वसुहा सोदुम करो गुस्वा तुझे लागी आसा सोमिया माका जीवित दिवचे उतर जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा प्रार्थना प्रितेच्या बापा सर्गेच्या जेवणान आमी दादोश जाल्या आता कोरोनान आमचे काळजान तुजे शांतेन भर आनी तुजो बोव मोग असो पूत येतलो तेन्ना पेटल्यो देवट्यो घेवन तुका मेळोंक वचोंक आमकां तयार कर हे आमी मागता त्याच पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे समय आसो सर्पदेवदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस Sonia haveta tuka arka dita तुझे नाव गाता माया मोगा आमची येता सोम्या हावेता तुका अर्का दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आमची येता उस्वार तुझो फांकय मुझे राता सता वाटेन मेटा काढून वेता सोम्या हावेता तुका अर्का दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आमची येता मोगाळ पुता सोवे आमकां मय आशीर्वादी आमकां बगे क्रिस्ताची कृपे निर्मकाम तुवा आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन